सर, आमची कॉर्पोरेशन्स जाल्या काबार ती पयशांक रडटा. आता आमी पळोवया नेटवर्थ अशी आसा KTC -66.76% खतम. GIDC -55.89%. टाटा गोवा मीट कॉम्प्लेक्स -0.61%. बाय बाय. टाटा बाय बाय जाला स्पीकर सर. कितें जाला ही जी कॉर्पोरेशन आसा ही खतम जाल्या. हेंका कांयच उरलेलें ना. आनी स्पीकर सर आमचो CM म्हणटा की आमी स्वयंपूर्ण करतले. सो हे पयलू म्हाका दिसता ह्या कॉर्पोरेशनाक आत्मनिर्भर करपाक जाय, हेंका स्वयंपूर्ण करपाक जाय आनी मागीर विकसीत 2037चे नारे जे आसा ते दिवपाक जाय. अशी कॉर्पोरेशन कशी चलतली? अजून पर्यंत स्पीकर सर कांयच करूं ना. सो हे सगळे पळोवन म्हाका तरी दिसता की CMन आपल्याचे मन आनी धन जे आसा ह्या कॉर्पोरेशनाक समर्पीत करपाची गरज आसा आनी हे कॉर्पोरेशन जे आसा हे चालीक सारखे लावपाची गरज आसा.